काय ना राती तेंच्यांनी येवन वयरसून सीट काडून ते देवले सगळे सामान अत्यवस्थ हेवटेन तेवटेन करून उडयले वेपार बी थोडो वतयलो आणि मेज तेंच्यांनी वयर उखलून घेतले आणि कितें चिल्लर 200-300 रुपया आसले ते घेवन गेले आनी काय ना वेपाराक बी तसलें कांय आसला पण हे दीस इज द सेकंड टायम फर्स्ट टायमूय तशेंच जाल्लें आणि हे सेकंड टायम काय ना कांयच ना पेट्रोलिंग बी काय ना पुलीस येऊन गेले सकाळी ते करून स्टेटमेंट बी व्हेले तेंच्यांनी काडलेले कितले अमाउंटाचें व्हॅल्युएशन केलें 8,000चे म्हणून सांगलें गेलो ना काय ना सेक्युरिटी नाच जाल्या दिसाची ना रातची ना वेंडिंग कमिटी एस्टॅब्लिश करची किंवा वेंडरांचेर अंकुश हाडचो भायले वेंडर येवचे न्ही हे सगळे रिलेटेड मॅटर आमी हे जे चोरयो जाता पळय त्यो हेज्याच खातीर जाता पुलीस डिपार्टमेंटाचेर पळोवपाक गेले जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट प्रत्येक वेव्हार करणारे समज जर हॉटेलवाले आसात किंवा बाकीचे अन्य एम्प्लॉईज चड कामाक आसात तेंचे कडल्यान टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म किंवा स्ट्रेंजर्स फॉर्म सगळे भरून घेतात ते आतां हेजेर जर पळोवपाक गेले जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट वेंडरांची इन्फॉर्मेशन कित्याक घेयना हांव म्हापशेच्या PIक चॅलेंज करता की तेणें सांगचें की बाजारांत जे बसणारे वेंडर तेजे कडेन रेकॉर्डेड आसा काय ना ते आमकां इन्फॉर्मेशन आसा त्या प्रमाणे कमीत कमी 10-15 जाण तरी हार्डकोर क्रिमिनल बाजारांत वेंडिंग आपले दिसावड्याचे धंदो करता पण तेंचो पयलींची जी हिस्ट्री आसा UPन किंवा बाकीच्या एरियेन तेंच्यांनी मर्डर पसून केल्लेले आसूं शकता अशें आमकां संशय आसा